स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोते जनांक उपस्थित श्रोते जनांक मनापासून अभिवंदन करता। तुम्ही खऱ्यांची इतले म्हळ्यार उत्सुकतेन येऊन बसता ती श्रोत एक जरी असले तरी इतली उत्सुकतेन येऊन बसले की नाही ताका ऊत येता समर्थांक सुद्धा सांग्या म्हण दिसता आयकतल बरी आसलो त्या श्रोत्यांक पयलें वंदन करता हांव तांकां सगळें गोत आसता तरी आमगेले बोल आयकूनच्या येवन बसता ती आणि स्वताक प्रगती करून घेतात ते इम्पॉर्टंट आहे। तर आता मी मना श्लोकाला तांकां सूर करूया। आयज मना श्लोक भोग आमटस आजी 172 नंबर। पहिले छांतकल दिल्ले असे सार साचार ते चोरलेसे इही लोचनी पाहता दृश्य भासे। आम्ही मायेच्या डोळ्यांनी ह्या चर्मचक्षून पळयल्यार आमकां फक्त दृश्य दिसता केन्ना केन्ना शिके जाणयता म्हूण दिसता खलेपणी आसतल बाबा
हांतू तेजस हेंच अशें दिसता. जाल्यार बाकी समची दृश्याची जास्ती दिसता, ताजी मागशीच कले दिसना. आणि निराभास जे तरी निर्गुण निराभास म्हणटा ती कले ताजे भासमान जायना, आमकां कळना दिसना, त्यान तरी आकलन जायना. आणि समजा आकलन जाता साधन करून करून तर तांकांच मदेंच दिसचे बंद जाता अहंता गुणाने. रास क्रीडे वेळारी श्री कृष्णाने प्रत्येक गोपी लागी एक एक कृष्ण आशिल्लो रास खेळटालो. तितलें तागेलें रूप जालें, तितलें कृष्ण आयले. आनी प्रत्येक आपणाक कृष्ण मात दिसतालो, बाकी जाल्यार कृष्ण आशिल्लो दिसनाशिल्लो. त्यांनी एक अहंता आयली. अरे वा कृष्ण पण मत सांगात मात रास खेळतस, बाकीच्या सांगत ना. इमिजिएटली गुप्तच जालो. तर ते अदृश्य आशिल्लें निर्गुण आशिल्लें आमचे खातीर गुणांत येता, आमकां आनंद दिवच्याक. अरे वा म्हजे खातीर आयलो म्हणून दिसलें की गेलोच. त्यांनी ती तशी अहंता मना येवच्या दिवच्या ना आमी. आतां आमी 172 श्लोक पळया. स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या, स्फुरे ब्रह्म रे जाण माया सुविद्या. मुळी कल्पना दो रूपे तेची आली, तेची जाली विवेके तरी स्वस्वरूपी मिळाली. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा समर्थ म्हणटा ती क्लियर हे अशी तें तशी. एकच मन मन कल्पना रूप आसा. संकल्प विकल्प करता, एक पण संकल्प करता आनी ते पाळना ती ते कल्ल्या पाळूंक जाय न्ही म्हाका म्हणून ताजे कारण तयार आसता ते विकल्प. संकल्पय करता विकल्पय करता, कलेपणी कोट सोदून काडची, कले हें करचें, सगळें मनाचे खेळ. तरी तांणी आतां सांगलें तुमकां जेन्ना विशयांची स्फुरण जातकी आतां अशें करुया तशें करुया, आतां म्हळ्यार कामां वचचें तें ठीक जालें, पण बाकीचें हें जायी तें जायी आनी हें मेळोंका डिग्री मेळोंका, कोणें म्हाका आपलें म्हणका, कोणें म्हाका महत्व दिवंका, हे जे विशय आसत न्ही ते अविद्येचे आसत. आमकां सुद्दां मनान तशें एक विचार येता जाल्यार लगेच स्फुरे विशयी कल्पना ते अविद्या, स्फुरे ब्रह्म रे जाण माया सुविद्या. आतां दोन्ही मायाची खरें म्हळ्यार मनच माया. त्या मनांत येवचे कल्पना संकल्प असो, संकल्प म्हळ्यार बरी कल्पना आनी विकल्प म्हळ्यार वायट कल्पना. वायट म्हण न्ही म्हळ्यार त्या हाका आत्मज्ञाना पूरक ना ती, देहबुद्धींत ना ही कल्पना ती. तर ते दोन्ही मनांतूच येता ती. मुळी कल्पना दो रूपे तेची जाली, विवेके तरी स्वस्वरूपी मिळाली. म्हळ्यार कहलें हांगा तांणी सांगलें विशयाच ठिकाणी स्फुरण पावतली कल्पना ती अविद्या. ब्रह्माची कल्पना करूंक स्फुरण जाता. आतां म्हाका ब्रह्म तत्व जाणचें आसा म्हणून हांव खरें साधन करतलो आनी वी ट्राय टू ताजे बद्दलच विचार करचे. देवा म्हाका तुज्यांत एक करून घे अशी अखंड अनुसंधान दवरतली जी कल्पना कल्पनेची हें कल्पनेने ती सुविद्या सद्विद्या. तर पहिली कल्पना ही अशुद्ध, दुसरी शुद्ध जाल्ले तरीके त्या दोन्ही कल्पना पहिली कल्पना जन्म मरणाच्या प्रवाहांत आमकां बुडयता आनी दुसरी करता त्या प्रवाहाचें निवारण करून बोटी पेटयता माया आनी आमकां तारण भरता. आतां कल्पना ही मूळची एकच न्हय, तिगलींची दोन रूप. त्यामुळे मन आमी करका विशय चिंतनांतल्यान मन काडका आनी योग्य विचार करून ब्रह्मचिंतनांत रमवका तितल्यांची. ताजे खातीर हांगा तांणी सजेस्ट केल्या आपणा 7व दशक आनी 5वो समास परत चिकेची रेफर करा ती. ताजे थोडेशें घेवया आमी. द्वैत कल्पना निरसन. तांणी सांगल्या सत्य ब्रह्माचा संकल्प, मिथ्या मायेचा विकल्प, ऐसिया द्वैताचा जल्प मनची करी श्रीराम. कडेरी संकल्प विकल्पाची सृष्टी
जाली मनाची ये पोटी, ते मनची मिथ्या शेवटी साक्षी कवणू. जव खरेपण मायेसी, तवची साक्षत्व ब्रह्मासी. माये अविद्येचे निरासी द्वैत कैसे. मायाची जर माया जर ब्रह्मात विलीन झाली तरी मन माया रूप असेल ते मनच उन्मन जाता. त्यावेळी हेवे ना संकल्पना विकल्पना. हाजे खातीर एक उदाहरण म्हणून दृष्टांत म्हणून सांग. साधे साधे उदाहरण आणता न्हू आमकां विशय सम आकलन जाता. ते समर्थ सुचयता ती तेका म्हणटा ती. एकले पांयाक कांट मळो, पांयान कांट शिरकलो, पाप गुड्ड्यानी वता ती. त्या वारकऱ्यांनी खाली पांयान वता ती. मस्त फंत कांटे तपता ती. आनी हडड्ड कांटे आसतात भितर समज शिरकून बसतात. पांय मुखार घालूं जायना तावळी आनी काडूं खंय जायना. मस्त ताजो भाग भितरच उरलो आसता आनी सान भायर आसता. ताका कोणेपणी बसकार अंकल करता. दुसरे खोड कांट घेता किंवा सेफ्टी पिन घेता. कांट्याने तो कांट काडटा, कांट्यानेच काडटा कांटो आनी मागीर ताण काडता. ताण काडटा हां बरें दिसता. ते तो कांट काण उडयत जाल्ले पांयान शिरकलेलो जाल्यार खंयचे कांट्यान ते काडले न्ही तो कांटो तेवे भायर उडयतात. ते परत वाटेर दवरतात दुसऱ्यांक पांया लागूंक ना. तशी संकल्प आनी विकल्प. संकल्पाची मदत घेवन आमी विकल्पांचो नाश करता आनी मुखार वचका जाल्यार एक ठरावीक अशी एक स्टेज येता थंय संकल्प कल्पनाच नाका. कित्या म्हळ्यार आमकां प्रत्यक्ष रोखडो हें जायी. हां कितले दिवस आमी ऑनलायन करचें वय की न्ही. हें एकावंटान क्रेडीट करी अरे केन्ना पूण कॅश लागता न्ही आमकां. प्रत्यक्ष लागता नवें खावच्या पिवच्याक. सगळे रेसिपीज पळोवन आमगेलें पोट थोडेंच भरता वॉट्सॅपाचेर. प्रत्यक्ष पोवन घेवन खावंका नवें. तशी केन्ना पूण आमकां दिसता ब्रह्माचो प्रत्यक्ष अनुभव जाय. तावळ आमी नितांत म्हळ्यार श्रद्धा दवरून सद्गुरूंचेर तांच्यान एक जावंका आनी तांकां सांगता म्हाका दुसरें कसलें नाका, म्हाका हो अनुभव करून दियात तुमी. म्हळ्यार ते करून दितात. हां आतां आमी सांगल्या हे पळय संकल्प विकल्प हे मनाचे धर्म. सत्य ब्रह्माचा संकल्प, मिथ्या मायेचा विकल्प. ह्या दोन्ही कल्पना मनच करता. जेन्ना स्वरूपांत मनाची उन्मन जातली त्या वेळार मन अशी उरनाची. तागेल दोन्ही कल्पना कशी वरतल्यो. दोन्ही कल्पना मनाच्या अर्थात मायेंतल्यो मिथ्या. तांतू शुद्ध कल्पनेने अशुद्ध कल्पना काण घाली. म्हळ्यार कळ्ळें हांव अहम ब्रह्मास्मी हां अशी स्वता लागींची. आनी ते रोखडो अनुभव केन्ना येता आमी ज्या वेळार मेडिटेशना बसता ती त्या फक्त श्वासाचेर लक्ष केंद्रीत केलें न्ही. सोहम अहम सा कोण पळया ती म्हळ्यार तुमकां अनुभव येतलो. तो भितर बशील म्हणटा आसता सह अहम. हां तो हांवची तो अरे मल्ल्या पळय दृश्टी घाली. हां पण आमी घालना ती. त्यामुळे आमकां सगळें भायर दिसताच न्ही गमत खुळखुळशें. सान्न चेडा कशी हें दिसतात न्ही खेळणी बिळणी जाती तशी जाता. तेमी ती कोणेय म्हळ्यार भितर पळोवनच मनांत येना जाल्यार भितर जर पळयल्यार आमकां सम कळटा की प्रत्यक्ष अनुभव येता. भय तो हांवची. एक फावट शांत बसल्यार मस्त प्रॉब्लेम आसलो तर आमगेल पद्दतीन आमी सोडोवच्या मस्त पळयतात जाल्यार कसलें जायना. हां तावळ तो भितरल्यान सांगता आसता हांवच न्ही. तांतू ते चेडा म्हाका कथा उडा जाता. एकलोच प्रवासा भायर सरलेलो आपण आतां व्हड जाला अम्मा आनी मामाल घार वचूं भायर सरला रज पळय म्हणून. हांव बापूस पावोनच्या आयल्यान ती आवसून डब्बो बिब्बो कोन्न दिल्या खावच्याक. एक रात्रभर प्रवास आसा दुसरे दीस सकाळ तो माम आपोवचे येवचो आसा जाल्यार रात्र सगळे हो एकलोच ताका अभ्यास नाशिल्लो. जाल्यार अगदी सुटचे वेळार तीन आवसून मस्त बगसालें अशें करूं नाका तशें करूं नाका, हात भायर काडनाका, माथ्ये भायर काडनाका, एकडे बैस सगळें सांगलें. जाल्यार बापसून वच्चे वेळार ताल्या हातांत एक चिठी दिली आनी सांग खिशान दवरी. आनी केन्ना तुका अगदी रोडू येत पळय कोणेय ना तेपणाक म्हूण भंय दिसता तावळ ही चिठी काण वाची. ही काणी मस्तपण सांगल्या जाल्यार तर परत ती सांगका लागता. इत्या म्हळ्यार तें मर्म भिनका लागता आमगेल्या आंगांत.
आमगें रक्तान भिनका लागता ताजी मर्म. हां तरी तो चेडू पाप चिकेक काळोख जायतालो, सगळं खाल्लें पिल्लें सगळं जालें. हां जोर जोरान ट्रेन वतस मध्य देंवच्याकय जाना, मदें मदें राबना. हाका एकदम डेफिडन्स जालें, कॉन्फिडन्स ना, आत्मविश्वास ना. तावळी यो देवा हांव उगीच सांगलें हांव एकलो वता म्हणून. ताका भंय दिसच्या लागलें. तावळी ताका हांवें बापसून चिठ्ठी दिली उडा जालो. भंय दिसल्यार चिठ्ठी काण वाची. चिठ्ठींत बरयलेलें वाचची बी तरी ताका भंय साप गेलें. कशें गेलें तर तांतू फक्त बरयल्लें की भिवू नाका, हांव ह्याची ट्रेनान तूं म्हापशी कंपार्टमेंटान बसून तूं सांगाती ट्रॅव्हल करता असं म्हण की ताका भंय गेलें. जाल्यार त्या चेड्याक सुद्दां भंय गेलें. जाल्यार आमकां तरी हां तर दुसरें कंपार्टमेंट सुद्दां न्ही, आमचे भितरच तो बशिल्लो आसत. आनी तो एक तो आमकां सांगता असो, चिट्टी बिट्टी कांय ना, हांव वचनें हांव वचनें. तशें जाल्यार जर लक्ष दिल्यार आमकां योग्य उपाय सुचता ती कितकीय प्रॉब्लेम्स व्यवहारांतले हां सोडून दिल्यार सुटता ती मस्त प्रॉब्लेम. ताजे सोल्युशन्स मेळटा ती. जाल्यार खंयच्या सोल्युशन ना न्ही, तो आमगेलो भगवान सांगता सोड दी म्हळ्यार सुट्टलें. सोड दी, तूं तान मात्तें घाल नाका, आपल्यापीक समज जातलें म्हण. तशें केलें की ते प्रॉब्लेम सुट्टा ती. तर हे कल्पना, ह्यो संकल्प विकल्प हां तावळी नंतर आमकां सुटले की इतलो हाय जाता, आमी ताच्यातूच बसच्या पळयतात. ताका पट्टण घेवन ते हांव रे हांव हांव सोहम सोहम म्हणटल्याक तांतूंच लीन जावच्या लागल्यार थंय मनाचें उन्मन जाता. हां ते सांगतात मन मनपणान उरनाचें. आनी समज अनुभव येता आमकां. तावळी कशी जाता, जव खरेपण मायेसी तवची साक्षत्व ब्रह्मासी. माये अविद्येचे निरासी द्वैत खैचे, म्हणून सर्व साक्षी मन तेची जालिया उन्मन. मग तुर्यारूप ज्ञान ते मावळून गेले. 4 अवस्था असत म्हणटा ती. तो कल्ल्यो तर एक तरी गाढ न्हीद पळयली, दुसरी म्हळ्यार न्हीद पडल्या जाल्यार स्वप्न पळयतस, तिसरी म्हळ्यार खडखडीत जागी जाला सगळे व्यवहार करतस, आनी चौथी म्हळ्यार हे सगळे अवस्था पळयतलें मन आसता. मनाची अवस्था ती दूर मेडेर राबून कोणकल करता. अरे वा म्हाका पळय कितली बरी न्हीद लागली तें पळयता. अरे बाप रे हें स्वप्न अशें दिसता म्हण स्वप्न म्हाका अमूक स्वप्न पळय तें ताका उडास जाता. आनी तें पळयता. तिसरी कले जागृतीन सुद्दां आमकां दिसता जागृती खरीची म्हण ना, तें एक स्वप्न आसत, तें स्वप्नाची. तर तें सुद्दां ती तुर्यावस्था पळयता. जाल्यार मन जेन्ना विलीन जाता, सोहम तांत विलीन जाता, अहम ब्रह्मास्मी तांत विलीन जाता, मनच ना जाता, सुमन जाता. सुमन म्हळ्यार फूलशें परमळीची. आनी तें आमी अर्पण करता ती कृष्णार्पण. आनी त्या वेळार तें मन जागेर व्हरना, थोडे संकल्पय ना विकल्पय ना, आनी स्वच्छ जाता तें मन. अशी उन्मन जालेलें आसलें तें इतलें स्वच्छ की ताका कुठं आयदन आसलें, एक आयदनाक मस्त कलकल केल्लेलें खरकट शिरकून बसता वचनाची. थोडे आमी कल करता ती उदक घालून दवरता ती, आनी मस्त डिटर्जंट मात्र न्ही तें लिक्वीड सोप हें ते घासता ती, घासून लखलखी करता ती. करना पडे उदका धारे मुळान दवरून तें समज स्वच्छ करता ती. आतां स्वच्छ केलें, कलकल स्वच्छ केलें तुमी, खरकट स्वच्छ जाल्लें, आनी कल स्वच्छ केलें, तरी ज्या साबणान तुमी तें धुल्लें न्ही तो साबूनय वचका, तो साबून वचका. नाल्यार एक एडान दाखयलें तांणी खंयची एक हें विंबार न्ही दुसरें कल कितें दाखयलें तशें ते पावडर घासतात न्ही, तर धुल्ली की वल्ले आसतना ते कले नाश दिसता. जाल्यार अशी थोड्या वेळान सुकली बी तरी सम पावडर दिसता, ती आमगेल्या पोटां वता न्ही, तशी जावं नये, तशें जावं नये. तेमी कांट्यान कांट काडका आनी खंयच्या कांट्यान काडटा कांटय उडोवंका. तशी आयदान घासतना खंयच्या डिटर्जंटान आमी घासली की तेंय धुवन घालका. तशी संकल्प आनी विकल्प हे दोन्ही आमी धुवन घालका, म्हळ्यार स्वच्छ मन जाता. तावळी तें कल जाता. ते मन उन्मन झाले, द्वैता अद्वैताचे तुटले अनुसंधान. एवं द्वैत आणि अद्वैत होय वृत्तीचा संकेत. वृत्ती म्हळ्यार स्वभाव जात, वृत्ती झाली निर्वृत्त द्वैत कैचे. वृत्ती रहित जे ज्ञान तेची पूर्ण समाधान.
हांगा संकल्पयना विकल्पयना शांत बसका म्हूण दिसता, एकदम बरें दिसता, कसलें करचें नाकशें दिसता, आराम कितलो वेळ केल्लो म्हूण कळना. जशी आमगेल्या स्वाम्यान सांगलें, परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी, की आमी आवसू पितळ चेडूशे तितले सान चेडू जावंका, आनी ते सोहम आवाज तोच कान्नान घेवन गू गू गू, हांवच ब्रह्म, हांवच तें, हांवच तें, हांवची, हांव मल्ल्या पळय, आनी ताल्ल्या गीच पळयत बसका. तावळ इतलें शांत दिसता, इतलें प्रसन्न दिसता. हां, ती न्हीद असना, ती न्हीद असना. न्हीद आनी कशी कळटा की ध्यान लागल्या म्हणून ताका ध्यान म्हणटात. न्हीद पडलेली की ध्यान लागल्यान कशें कळटा, तर उताना येतना आमी जर अशी असली तर ती न्हीद पडलेली, जाल्यार आमी फ्रेश आनी एकदम सगळे कडेन बरें दिसता असं, मनाक फ्रेश दिसता असं. तावळी तें आमगेलें बरें ध्यान लागिल्लें. जाल्यार एक दिवस लागून चलना मंडळी, एक दिवस ध्यान लागून उपयोग ना. नित्य ताजो सराव करता, ताजो अभ्यास येना, सगळें साध्य जाता. अभ्यास केल्यार मात्र पास जातात. आमकां समर्थ आमगेले परिक्षेन पास जावचें आसा, तांतले मास्टर की आसत, जाल्यार आमगेलें तितली पात्रता इश्ट ते आमकां दिवची ना. ती पात्रत मेळोवचें काम कोणालें? आमगेलें. तेमी ती आमी हांगा मुळी कल्पना 2 रुपये तेची जाली, विवेके तरी स्वस्वरूपी मिळाली. कळ्ळें? स्वस्वरूप विवेक केल्यार ही जी दोन्ही कल्पन मेळून त्या स्वस्वरूपान तूं एक जातात. विवेक खंयचो? हें मन सुद्दां असार आसत, मनाक सुद्दां लय आसत. कळ्ळें? तें उत्पन्न जाता, ताका स्थिती आसत, ताका लय आसत. जाल्यार मन आमगेलें वाहन आसत. मन म्हळ्यार हांव न्हय, जाल्यार त्या वाहनाचो उपयोग कर न्हू. आमी जेन्ना मुखार डेस्टिनेशन दिसता ताळ आमी कल करता ती. तें वाहन भितर घेवन वतात वे ना. कार आमी घरान भितर हाडटात वे ना, तें पार्क कर न्हू आमी घरांत येतात. तशी तें मन भायर दवर न्हू, किंवां मनाक थंय भितर तांतूं लीन करून सोडचें. मन लीन जाता, हांगा कल जाता, परत आमकां कार लागता म्हणून आमी दवरतात. पण आमी एक पंत स्वरुपाकार जालें की आमकां परत मनाचें उन्मन जायना पळय. तें व्यावहारीक मन आसता जाल्यार हें मन उन्मन जाल्लेलें आसता, ताजें आमकां म्हळ्यार तांतूंच रावचें, त्या मनाचो उपयोग ना. आमी भायर येवंक अशें दिसना. तसलो जो अनुभव आसत, कड्डेर दृश्य जें दिसता सावलीशें दिसता, तसलें हें तांणी सांगल्या की कल्पना आनी मनच कल्पना करता, संकल्प करता, विकल्प करता, हें सगळें कांड घालात. आनी कड्डेरी संकल्पय नाका, विकल्पय नाका. खरें ती कल्पनेक तुमी त्या सोहमान तूं विलीन करून सोडात. हां, म्हळ्यार ती अशी विलीन जाता, मिट्टा बावलीशी करगून वता ती. तावळ इतलें बरें दिसता की परत उताना येवचें नाका. आनी आईल तरकेय ते परत आमकां सद्गुरू तें मन दितात वापरच्याक. जशी त्या सान्न माशलेक देव माशान सांगलें उदकांतूच चूक जगचें आसत. वेव्हार खंय चुकना आमकां, जाल्यार वेव्हार करतना जोडून या धन उत्तम वेव्हारे, उदास विचारे वेच करीत. तशी योग्य हाका विनियोग ताजो आमी करता ती. खंय ब्लॅक मनीस प्रश्न येना, करूंक जायना आमकां, कोणाकय फसोवची बुद्धी जायना, कसलें ना. वेव्हार सुद्दां समाज शुद्ध वेव्हार आनी आध्यात्मीक वेव्हार. तावळ वेव्हारीक अध्यात्म करचें बुद्धी येना. म्हाका पास करी, हांव तुका 1 किलो पॅड दिता, नो, असलें सगळें बुद्धीची जायना. कळ्ळें? म्हळ्यार मन आमी संकल्प आनी विकल्प दोनी सकट तें मन त्या हातूंत मिट्टा बावली बुडयल्या. सोहम सोहम तंत तें आमी करया. आनी आतां दासबोध जाल्यार आमी वळया. आजी 8व्या दशकात 10 समास असत, 10th लास्ट सगळें बग जाल्लें. आत्मदर्शन सुद्दां जाता म्हूण दिसलें. सिद्धाक लक्षण सांगली कशी म्हूण. इत्या म्हळ्यार सिद्ध पुरुश सहसा कळना आमकां वय की. तरी सुद्दां सामान्य मनुश्य आसत न्ही, तांकां कसली ही सांगता म्हूण खरें मागीर तांकां आकलनाची जायना. तर तांणी आतां हांगा हे 10 हातूंत तांणी शून्यत्व निरसन म्हूण आसा. ह्या समासाचे जवळ 2 भाग
विविध भाग जातात या समासाचे. पहिले 41 ओव्यांतून अज्ञानी मनुष्यागले जीव जगत आणि ईश्वर ह्या संबंधीची अज्ञानांगल मत कल्ली ती दिल्या. आणि नंतरचे 39 ओव्यांतून ज्ञानी मनुष्यांगेले ह्याबद्दलचे अभिप्राय मत दिल्या. तर अज्ञानी मनुष्य जगाबद्दल ईश्वराबद्दल कलकल उलयतात. ते उलयता वाचते आम्ही ताक मस्त महत्व दिवची कारण ना, पण आम गोत्तच का की कशी उलयतात ती म्हळ्यार तशी त्यांची जर उत्तर कान्नार पडली असं कल करचे तांकां तोच अभ्यास आसना उलो होते आमी लक्ष दिवचे ना अशें करूं जाता. म्हळ्यार तांचे वायट म्हूण दिसना त्या खातीर ते स्टडी करता. हां आणि तरीके पहिले 41 ओव्यान साधकान मस्त विचार करता बसका म्हणना जाल्यार समर्थांक कळ्ळें जालें हे असले खरेंची तांकां असले भिन्न भिन्न प्रकारचे लोक मेळ्ळेले. त्यांना ज्यांनी तीर्थाटन केलें, भारत भ्रमण केलें, त्या वेळार नाना नमुन्याचे लोक नाना तोंडान उलयताले वाट्टेले ते. तांकां स्वताक सुद्दां सांगलें हाका भिक्ष केल्यार दितात तुमी, हो माजोरी असो हो उदकांत उडयता भिक्ष दिलेली ताका बिलकूल दिवं नाका ती म्हण. कितले दिवस उपास काडका लागले तशी सांगिल्ली मी ती. जाल्यार ते भी न्ही ती इत्याक तरी श्रीराम सोहम सोहम म्हण तांचे भितर आशिल्लो. तरी तांणी जीवन विशयाचे दृश्टिकोन समर्थांनी सम आयकून घेतले. पण ते अशी जावच्या शकता हे आमच्यासल्यांक कळका म्हणून ह्या समासान तांणी दिले ती. आणि नंतर ज्ञानी मनुष्यांगल मत मांडच्या लागलेत. त्या ज्ञानी मनुष्यां सुद्धा भिन्न भिन्न 4 विचार प्रवाह तांणी मांडलेत. एक 4-5 ओव्यान तांणी आत्मा आम्हीच आत्मसती आणि दृश्य जगांतले सगळे पदार्थ आणि घटना आमच्यापेक्षा अलिप्त, त्या घटनेपेक्षा आम्ही अलिप्त असत. आम्ही प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप आशिल्ली मी ती. पदार्थ असता ती, वस्तू असता ती, घटन घडतं असता ती, जाल्यार आम्ही अलिप्त राबका, आम्ही अलिप्तच आसका, आत्म अलिप्त अस त्यामुळे ती आत्मा हेंच आमगेलें खरें स्वरूप अस आणि म्हणून आम्ही अलिप्त असत. त्या नंतरचे 6-7 हांतून तांणी दिल्या सगळीकडे ब्रह्मच नाही. तुम्ही म्हणटा ती सगळीकडे ब्रह्मच भरल्या तरी मागीर दृश्य आणि द्रष्टा म्हळ्यार एक दृश्य असं आणि ते दृश्य पळयतलो विंगड अशी कल खातीर भेद करचो. हे भेद केल्ले मितीची द्वैत निर्माण जाता. हो अद्वैत ग्रंथ असो. कड्डेच ओव्यान तांणी दिल्या दृश्यय ना आणि द्रष्टाय ना, ह्या जगाची कले अस्तित्वची ना, ह्या अनुभूतिकची देवदर्शन म्हणतात. म्हळ्यार कले की आपण फक्त आत्मस्वरूपाचं आत्मज्ञान जाता. तर तावळी कल जाता कल्ले ना हेवे ना तेवे ना कल्ले ना शून्य. म्हळ्यार जेन्ना आमी ध्यानाक बसतात न्ही पयली अवस्थेत आमी नेगेटिविटीन पयले आसता ती जशी नंबर लायन तुमकां तसं -8 -7 -6 -5 -4 -3 -1 कडे 0 येता. 0 येना पडे +1 +2 पॉझिटिव्ह सुरू जाता. तशी आमी नेगेटिविटी जावन ध्यानान मग्न जाल्यार हगूर हगूर आमगेले विकल्पना जाता ती, रिपू कमी जाता ती, जायत येवन शेवटी इतले तल्लीन जातात की आमगेले नामा शब्द सुद्धा उच्चार जायना ती. नाम राबता फालतू विचार आशिल्ले तेवे राबता ती आणि इतली शांत जाता. त्या अवस्थेक शून्यावस्था म्हणटात. शून्यावस्था जाल्यार शून्यावस्था पार केल्यार मात्र पॉझिटिव्ह आनंद मेळच्या लागता. ती शून्यावस्थेंत एक नमने आनंद आसता, शांत जाता. त्या शून्यावस्थेत सतत अभ्यास कोण न्हू कड्डेर तो आनंद जेन्ना वाडता वता तावळी तो भराभर वाडता. 1 2 3 4 प्लस पुरे प्लस. तसले वेळार बाकीच कले नेगेटिविटीज आमच्यान येवच्या कशें शकनात सतत संपर्क दवरले आनी आमकां सद्गुरूय बरें मेळटा ती तांकां अर्पण करचें. कले म्हळ्यार अहंत येवच्या ना. अरे हांव ध्यान करता मगर इतले वेळ ध्याना बसता, इतलो जप जाता, इतलो जपमाळ हांव जपता. मुख्य म्हळ्यार अशी जाली की न्ही जपमाळ आपोआपच सुटून वता. मागीर ते जपमाळ स्वाम्यान दिली कितले माळ करच्यो म्हूण ठरले तितले तुमी करा ती. पण मस्तपण कल जाता तितले केल्ले न्ही रिपोर्ट केल्ले की आमकां जाता मगल कर्तव्य जालें आनी करका म्हणना. पण दिवसभर सदा येता जाता उठता बसता काम करिता सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळता घरी दारी शय्येवरी बहु सुखाचे समयी सर्वस्मांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करी.
काय भगवत चिंतन घडतं वता त्या वेळा तो आनंद आनंद जावन आम्ही वी बिकम केपेबल की आमकां आत्मज्ञान जावच्याक आत्मनिवेदन जावच्याक सुद्दां एक मनाची अवस्था लागता आपोआप जायना कारण नामस्मरण हें इंधन आसत त्या मनाच्या हाजेर स्वार जाल्यार तें सुसाट सुट्टा तें मन आनी आमी घेवन वता जाल्यार तें मन सुद्दां लास्ट मुमेंटाक जेन्ना आमी स्वरुपास अनुसंधान भितर वता त्या वेळी ती चप्पलशी भायर दवरका लागता मन तें घेवन वचूं जायना चप्पल कोणी भायर दवरता ती गुरू सांगतात ते चप्पल मुळांत उडोवन सोडी बांयीन तूं उडोवन सोडी तें नाच्ची जाता उन्मन जाता जाय जाल्यार तूं परत भायर पडतना तुका दिता आमी कशी घरांत येतना चप्पल भायर सोडून येतात जाल्यार परत वतना देवळांत वतना आमी तेंच करतात न्हू वतना परत ती चप्पल चडोवन वता ती म्हळ्यार ह्या वेव्हारांत आमी चपले शिवाय चलना तशी आमकां वेव्हार करतना मन जावंका मन वेव्हार करता आमगेलो देह फक्त जिवंत आसता आमी मनान जगतात मंडळी मनान जगतात जे काय आमकां जाणीव जातात ते मनाक जाता ती जे काय अनुभव येतात बरे वायट ते मनाक जाता ती फक्त अहम ब्रह्म आमी ब्रह्मस्वरूप जाल्यार थंय मन आसना कळ्ळें आमी ब्रह्मस्वरूपच जाता ती तावळ थंय कसले कल्पना येना संकल्पना विकल्पना कसले कर्म नात आमी तेंच जातात आनी सद्गुरू आमकां सांबाळून घेतात आनी जेन्ना परत पेटयता ती चेरडा तुका वेव्हार करका लागतलो तेमी थंय मन शुद्ध मन तुका दिता आनी मुखार तुका संकल्प विकल्पांचो त्रास जायच ना फक्त संकल्प व्हरतले वेव्हार चलोवचे खातीर तशें तूं करी तुका मेळेल आनंद वांटी आनंद दिता आनंद घेता गुरुचरणी लीन जाता तशी एक फक्त उरलो उपकारा पुरताक अशी संत तुकाराम म्हणटाले तशें आमगेलें जाता आनी आमी हें करता ती ते संत तुकारामच म्हणटा ती की तुझा विसरन व्हावा गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व जोडी तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमास हेची दान देगा देवा तुझा विसरन व्हावा तशी खंय तूं पेटय म्हाका हांव तूं दिल्लेलें काम करता चोख करता आनी तुज्यान तुजी लीन जाता हें तर हें जें आसा जाल्यार एक साधकांक दिसता शुन्य अवस्था आयली की आपणाक मेळ्ळें सगळें म्हण ब्रह्मज्ञान जाल्लें म्हण जाल्यार हें दृश्य जगत जेन्ना आमी दांटून वचका म्हळ्यार वचका जाल्यार आमी थंय तें पावनी ती म्हळ्यार शुन्य जग दांडचें आयलें ती मेडेर आयलें ती जाल्यार ब्रह्मांत अजून एक जायनी ती त्या अवस्थेक मदले अवस्थेक म्हळ्यार तुर्यावस्था ती शुन्यावस्था शुन्य शुन्य म्हळ्यार परब्रह्म स्थिती न्हय हें लक्षांत दवरका आनी ब्रह्माल्या अभिन्नत्व प्राप्त जालें म्हळ्यार एकच जालें आमी ब्रह्मस्वरूप जाली तरी कडेरी हें शुन्य दिसचें बंद जाता आनी वी बिकम इन्फिनीट पॉझिटिव्ह नंबर्स कितले थाय जाता ती इन्फिनीट इन्फिनीट म्हळ्यार कळ्ळें बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर ही ताजी मॅथ्सांतली व्याख्या आसा वॉट इज इन्फिनिटी बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर इज इन्फिनीट नंबर द बिगर नंबर म्हळ्यार आमकां कितले गोतस की तांचे आमकां गोत ना पळय ती इन्फिनिटी आमकां कितले नंबर्स गोतस तितले ते गोतस तांचे मुखार इन्फिनिटी हें तर तशी आमकां इन्फिनीट आनंदांत आमी आसतात आनी कड्डेरी आनी नंतरचे लास्ट हातूंत उन्मनी अवस्थेत तांणी वर्णन केलें आनी साधकान हांगा मनात त्याग केला आनी आत्मस्वरुपाचें ज्ञान प्राप्त करून घेतल्या तरी तो पूर्णत्व पावता हें सगळें ज्ञान ही लोकांक अनुभवतांनी सांगायचें ती तें मस्त इम्पॉर्टंट आसा ती आतां आमी प्रत्यक्ष हो ज्ञान दशका शेवटचो अध्याय समास वाचच्या भोग आमटस आतां वाचतो वता आनी तूं मस्त सांगचे सारकें कळ्ळें ना अगदी सोंपें पयले तरी अज्ञानी लोकांगेर कसले वाद आसत तांगेले म्हणचे कले आसत तें आसत मस्त श्लोक आसत तें वाचता श्रीराम दशक 8 समास 9 समास 10 जावंका न्ही हां दशक 8 समास 10वा कळ्ळें
निरसन हाजे द्वैत निरसन. एक मिनिट हां. शून्यत्व निरसन म्हळ्यार शून्य सुद्धा दामटून वचका म्हण जाल्यार शुन्यात पर्यंत येऊन चाकची बहुत पापड बेलने पडते. ताजे तांणी सांगल्या श्रीराम जनाचे अनुभव पुसता कळहो उठिला अवचिता. हा कथा कल्लोळ श्रोता कौतुके ऐकावा. कथा कल्लोळ एक म्हणती हा संसार करिता पाविजे पहिल पार. संसार समर्थांनी सांगल्या नव्हे आधी संसार करावा नेटका मग पहावे परमार्थ विवेका म्हणून असं सांगल्या. त्यामुळे ती पहिले संसार करता बसचे जाल्यार संसार केन्नाय संसर्त असता संसरित ते संसार तो केन्नाय मर असर संसार जाल्लो अशी जायना. आमगेल इच्छा सगळ्यो गेल्ल्यो अशी जायना. म्हणटार आज एक पंटूर पळयतल्यांक सुद्दां त्या पंटूर आंगल सुद्दां लग्न जावंका तांगेल चेडूं पळोवंका ती इच्छा भरता. हें जें आसा तर एक म्हणती हा संसार करिता पाविजे पहिल पार. आपला नव्हे की जोजार जीव देवाचे. सांगता आमी कल करचे देवान कशी आमकां संसार करेल की तशी आमी संसार करचो. म्हळ्यार बरें केलें जाल्यार हांव केलें हो अहम येता हांव केलो आनी संसार कशीपणी करता आसत बा देव चलयता अशी तांत हांव मगल केल्लें. एक म्हणती हे न घडे लोभ येऊन आंगी जडे पोटस्था कारणे घडे सेवा कुटुंबाची श्रीराम. एक म्हणती स्वभावे संसार करावा सुखे नावे काही दानपुण्य करावे सद्गती कारणे श्रीराम. एक म्हणती संसार खोटा वैराग्य घ्यावा देशवटा. म्हळ्यार वैराग्य म्हणून घर सोडून वचका देशांतरा कर. येणे स्वर्गलोकीच्या वाटा मोकळ्या होती. तांकां आणखी सांगल्या की घर सोडलें की स्वर्ग मेळटा म्हणून. हां ते एकल्याक पट्टना. तर दुसरी कल म्हणटा एक म्हणती कोठे जावे व्यर्थची कासया हिंडावे आपुले आश्रमी असावे आश्रम धर्म करुनी. कळलं आमगेल्याच आश्रमान संसार आमगेल्या आश्रम धर्माप्रमाणे आमी राबका. म्हळ्यार गृहस्थ आश्रम जाल्यार गृहस्थ आश्रम हां ब्रह्मचर्य आश्रम जाल्यार ब्रह्मचर्य आश्रम सम पळोवन आमी राबका. एक म्हणती कैसा धर्म अवघा होत असे अधर्म ये संसारी नाना कर्म करणे लागे. संसार करता जाल्यार मस्त तितले कसले करका लागता कलकल एडजस्टमेंट करका लागता. ती रेड टॅपिजम म्हणटा ती ते जाता तशी. म्हळ्यार हांगा खास करून इंडियान तरी मस्त कडे चिरी मिरी आनी पेपर वेट डबल शेक कल्ले जायना. काम मुखारी फायल मुखारी सरना न्ही. कसले कर्मा संसार करचो आनी कल करचे आनी कल धर्म कल अधर्म कोणाक सांगचें अशें जाता. एक म्हणती बहुतां परी वासना असावी बरी येणेची तरी जे संसारी अनायास. वासन आसता जाल्यार बरी वासन करका म्हळ्यार म्हाका बरेंची देव मेळका ही वासन करका देवाल नाम घेवंका ही वासन ही इच्छा आसका आनी सतत नाम घेवंका. एक म्हणती कारण भाव भावेची कारण भाव भावेची पाहिजे देव येर हे अवघेची वाव गथा गोवी. म्हळ्यार हांगा भाव तेथे देव खंय भावेची पाविजे देव. तरी दुसरं म्हणटा कसकस तुमी कलकल उलयता ती म्हाका सगळें मनान गोंधळ जाला. हां तर तो म्हणटा एक म्हणती वडिले जिवी अवघी देवची मानावी. म्हळ्यार वडील जिवी म्हळ्यार मनुष्य म्हालगड मनशांक देव म्हूण मानका आनी माय बापे पूजित जावी एका भावे. एक म्हणती देव ब्राह्मण त्यांचे करावे पूजन माय बाप नारायण विश्वजनांचा. देव ब्राह्मण हे विश्वजना माय बाप नारायण. एक म्हणती शास्त्र पहावे तेथे निरोपिले देवे तेणे प्रमाणेची जावे परलोकासे. एक म्हणती अहो जना शास्त्र पाहता पुरवेना आयुष्य पुरवेना सगळं शास्त्र वाचूक आणि पुढे पाठ मागे सपाट इतली शास्त्र असती ते प्रत्येकान त्यांची सांगिल्लें आसना विंगड 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 सांगिल्लें आसता आनी आमगेर इतलो गोंधळ जाता. हां इतलो व्हड ब्रेन जाल्यार शेवटी गोंधळ न्हू तें हें आसता न्ही चकवा म्हणटात ताका रस्त कळना खंयचे पूण आमी वचून शिरकता ती वत्ता ती एक हडड्ड गार्डन्स आसतात फॉरेनांत हळुहळी ते भितर वतना आमी भमटेन दिसता वतर लागतात की ना आनी कड्डेरी रस्त
रस्तो चुकता ती ताजे बरें हें म्हळ्यार सावित्रीगल उदाहरण ती स्वर्गांतू तो बामणागल हें कले प्राण घेवन तो यम वता म्हळ्यार ती बुदवंती तिने पयलें सुट्टा गुंड व्हड गुंड घेतलो आनी तो दोरो ते व्हडा झाडाक हें केलें सुट्टायलो आनी ती ते घेवन गुंड घेवन तो सडल जाय थंय वता न्ही ती ताजे मागशी वता म्हळ्यार परत येतना तिका रस्तो कळटा तशी आमी संतांगेल हाका आमी खंयच्याक एक चिंतून रावका म्हळ्यार आमी रस्तो चुकनात नाल्यार वी गो एस्ट्रे खंय आमकां नाल्यार आपण आतां इथे आहात किंवा यू आर हियर रायट नाव म्हणून एक हें येता कळ्ळें एक व्हड बोर्ड आसता आनी थंय न्हू ते रस्ते दाखयल्ले आसतात तर थंय कशें वचचें तें कळचे खातीर थंय कल्लेपूण एक खूण दवरका आनी आमगेलो आत्तान कल्लेपूण आसका किंवा आमगेलो गायड सांगात आसका गायड म्हळ्यार सतगुरूक सांगाती दवरल्यार आमी फसचें रस्तो चुकचें हें जायना एक म्हणती अहो जना शास्त्र पाहता पुरवेना या कारणे साधुजना शरण जावे एक म्हणती सांडा गोठी वायाची करिता चावठी नाक जाल्यार उलयता आसती सर्वास कारण पोटी भूतदया असावी प्रत्येक जणांगेल मत विंगड भूतदया मनुष्यत्व असल्या जाल्ले बाकी कल्ले देवाल नाव घेवंका म्हणना मनुष्यांतू देव असता सगळे वय प्रत्येकाला विंगड विंगड मत दिलें तांकां जी समर्थांनी ऐकलेली ती तांणी हांगा जॉट केलें ती की असलेंची आनी काळ बदलना मंडळी समाज बदलना अजुनी तसलींच मत असत तींच मत असत एक म्हणती एकची बरवे आपुल्या आचार्य असावे अंतकाळी नाम घ्यावे सर्वोत्तमाचे पण लगेच दुसरं ताक म्हणता एक म्हणती पुण्य असेल तरीच नाम येईल नाही तरी भुली पडेल अंतकाळान तूं नाम येवंच केलें न्हय तर नाम घेयन जाल्यार अरे आमी आयुश्यभर सय करच्यान घालयल्यो ऑफिसांत आसतना फक्त सय करच्यो आमकां मस्त बरोवंक लागनाशिल्लें दुसरी बरोवन दितात समजलें पळोवनचें आमी सय करून ओके करचें ती सय सुद्दां आत्तां म्हणटार जायना पळय करतना आमगे हात थरथरता एक पण म्हाका सिग्नेचर डिफर्स म्हणून एक चेक परत आयलो म्हळ्यार तशी जावंच्या शकता तेमी ती तशी नाम आमी जर घेयनीची घेवन सुद्दां ही अवस्था जाता तावळ घेवनची प्रॅक्टीस करनी जाल्यार कल करचें कल जातलें आमगेलें अंतकाळी नाम घ्यावे सर्वोत्तमाचे तो म्हणटा एक म्हणती पुण्य असेल तरीच नाम येईल नाही तरी भुली पडेल अंतकाळी एक म्हणती जीत असावे तवची सार्थक करावे जिवंत आसपर्यंत कित जात तितलें मेळोवन घेवंका एक म्हणती फिरावे तीर्थाटन एक म्हणती हे अटाटी पाणी पाषाणाची भेटी उद्दाकणी फातरू तीर्थांत आस कलें उद्दाकणी चुबकुळ्या मारिता हिंपुटी कासा विसवावे पाय निसून पडले बिळ्यारी पंचायती खर्च विंगड हें विंगड सगळें अशी तीर्थाटन करूनय कले उपयोग ना एक म्हणती सांडी वाचाळी अगाध महिमा भूमंडळी दर्शन मात्रे होय होळी महापातकांची ते वाचाळी म्हळ्यार तांणी सांगलें ही बडबड म्हळ्यार वाचाळता पुरो खंयच्याच दर्शनाने हडड्ड पातकांची राख रांगोळ जातकी असलं त्या तीर्थांत जगांत अगाध महिम असत म्हणून तीर्थ करका म्हणलें एक म्हणती तीर्थ स्वभावे कारण मन आवरावे एक म्हणती कीर्तन करावे सावकाशी एक म्हणती योग बरवा मुख्य तोच आधी साधावा योग देह अमरची करावा अकस्मात म्हळ्यार बरो योग पळोवन देवा म्हाका आत्त तूं एक करून घे म्हणून जीव सोडून दिवचो आत्तां म्हाका हें रामनाम सत्य जावंका अशी इच्छा मरणी तो तरी देह अमरची करावा अकस्मात हांगा चुकता न्ही देह अमर आसवे ना एक म्हणती ऐसे काय काळवंचना करू नये एक म्हणती धरावी सोय भक्ती मार्गाची श्रीराम एक म्हणती ज्ञान बरवे एक म्हणती साधन करावे एक म्हणती मुक्त असावे निरंतर एक म्हणता साधन करका एक म्हणती अनर्गळा धरी पापाचा कंटाळा
स्वेच्छाचारी मनुष्य असतं. अनर्गळा म्हळ्यारी मोकाट सुटलेलं मन. अरे चिक्के तरी ते पापात तुगल हातांतान पाप जात सती ताका भी चिके. एक म्हणती रे मोकळा मार्ग आमुचा. आमकां जाय तशें आमी वागतली. मन मोकळें चळ्या. आनी मोकळें चडचें मन मोकळा आनी मोकाट हातूंत तूं फरक आसा. मोकळें म्हळ्यार स्वतंत्र, पारतंत्र्यान ना. मगल मनाचेर मगल कंट्रोल आसा. तरी मन मोकळें सोडचें न्ही. ताका प्रितीन चुचकारून आमी कंट्रोल करून खंय जाय थंय वचका. आमगेलो मार्ग सोदून तें मोकळें. आनी ताका एक च्या बूक मारलो ताका खावच्या घालें दारू पिवेली ते बैलाक आनी सोडलें एक शेतान तूं वचून पुरें शेत उद्ध्वस्त करता. तशी तें मन जर जाल्यार आमी तांकां नाक्क जालेले खावनचें, नाक्क जालेले विचार, नाक्क जालेली इच्छा, डिझायर्स दिवन ताका एक च्या बूक मारचो वच आतां म्हणून की तो सगळें आमगेले पुरें आनंद उद्ध्वस्त करता. आनंद थेंबे थेंबे मेळोन थेंबे थेंबे तळे साचके. ते तळ जाले थोडे आसतना पुरें आनंद एक क्षणांत घालयता. तसलें अरे खरी पापाचा कंटाळा. एक म्हणती रे मोकळा मार्ग आमुचा. एक म्हणती हे निशेष करू नये निंदा द्वेष. एक नक्कीच की कोणाला निंदा द्वेष करू नये. एक म्हणती सावकास दुष्ट संग त्यागावा. एक म्हणती ज्याचे खावे त्या सन्मुखची मरावे. त्याने तत्काळची पावावे मोक्षपद. कोणाल अन्न खातात की ताजे मुखार आमगे देह पडका म्हळ्यार तत्काळ मोक्ष मेळटा म्हणून. म्हळ्यार कृतज्ञता तागल पाय्यार आमी आमगे देह दवरका अशें. ते सगळे वेळा साध्य जायना तशी. एक म्हणती सांडा गोटी आधी पाहिजे ते रोटी मग करा चावटी सावकाश. मागीर वाद घाला ती पहिले रोटी दियात खावच्याक. एक म्हणती अरे पाऊस असावा मग सकळ योग बरवा. कारण दुष्काळ न पडावा म्हणजे बरे श्रीराम. एक म्हणती तपोनिधी होता वोळती सकळ सिद्धी. एक म्हणती रे आधी इंद्रपद साधावे. आता हांग सुरेन ताका इलेक्शनान सुरेन तो ताका अण्णू गोगटे जाता. अण्णू गोगटे म्हूण आशिल्ले पु ल देशपांडे सांगताले. ते दर पण तो इलेक्शना उबरतालो आनी ताका डिपॉझिट वताले. तसलो तो अण्णू गोगटे. तरी बाई तूं कळस पडले तर ते चुकून लोक म्हणटाले की ते कळशाच अण्णू गोगटे जालो. तशी जाता ती. आनी हाका इच्छ खंयच्यो कल्पना इंद्रपद साधावे. एक म्हणती आगम पहावा. वेताळ प्रसन्न करून घ्यावा. तंत्रशास्त्राचं आगम म्हळ्यार तंत्रशास्त्र तंत्रपूजा करून वेताळाक प्रसन्न करून घेवया. तो सगळं दितलो. तेणे पाविजे देवा स्वर्गलोकी. एक म्हणती अघोर मंत्र तेणे होईजे स्वतंत्र. म्हळ्यार कलकल नमुन्याचे विचार करतले आनी हे खरे असतात. आयची दुनियेन सुद्दां आसा ती. समर्थांगल काळान तरी आशिल्लीची पण आत्तां आमी मस्त पुढारलेली म्हणटा ती. तरी असले करतले लोक असतात ती ब्लॅक मॅजिक हें तें. श्रीहरी तेणे होईजे स्वतंत्र. श्रीहरी जयेचा कळत्र तेची बोळे. म्हळ्यार लक्ष्मी मेळटा म्हणून तशें केलें अघोर मंत्राने. म्हळ्यार श्रीहरी कोणाल की बामूण आसा ती लक्ष्मी आमकां वश जाता म्हणून. ती लागले सर्व धर्म तेथे कैचे क्रियाकर्म. एक म्हणती कुकर्म तिच्यामध्ये. तिच्यामध्ये म्हळ्यार लक्ष्मी मेळता हय जाल्यार तिचो गर्व जावन तिगलो आमगेल्या हातांतल्यान वायट कर्म जातली म्हणून. तरी एक म्हणती एक साक्षेप करावा मृत्युंजयाचा जप. तेणे गुणे सर्व संकल्प सिद्धी ते पावती. मृत्युंजय म्हणत बसल्या ती ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. मृत्युंजय मंत्र जप जप केलो अर्थ तुकले कोतना उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. आमी उर्वारुक जावंका इव बंधनांत आसतना आमी पहिले उर्वारुक जावंका. म्हळ्यार कले ते हडड्ड भोपळे लागतात न्ही ते झाडाक वेल्लीचेर जमिनीर लागता ती हडड्ड. आमी प्रत्यक्ष पळयले ती. ते बरे पिकता ती. ताजो रंग बदलता परमळ येता ती. ताजो स्वाद बर जाता आनी सगळे कडेन घमघमाट सुट्टा. तशी आमगेलें जीवन आमी सान आशिल्ली अर्भक आशिल्ली हड्ड जाली स्कुलान शिक्षण घेतलें तरूण जाली कडेर आमी कल जाली तरूण जायना पळय प्रौढ जाली
म्हणतार जाली त्या प्रत्येक अवस्थेंतू आम्ही परिपक्व जावंका. परिपक्व म्हळ्यार कसलें, आमकां मॅच्युरिटीच रंग येवंका आमगेल्या वागण्याक, मॅच्युरिटी येवंका. आनी कल करका आमी मॅच्युरिटी येना पळय, आमचें जें बरें आसा तें दुसऱ्यांक दिवंका. परमळ जशी तो भोपळ म्हणना की कसलें आपण दिवं की आतां पक्व जावं की म्हणून, आपोआप इट इज नेचर्स रिकोर्स. ते पक्व जाता, परमळ येता, ती सगळे कडेन बरें जाता आनी पिकून 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 कडेकालाक हगूर ते देंठाल्याथान विलग जाता, वेगळं जाता आनी अशी कोण कलंटा गेल ते थंय. हां, तशी देवा आमकां उर्वारुकमेव बंधना, त्या बंधनांत न्हू मृत्योर मुक्षीय माम अमृता तशी. हो तो जर अर्थ कोण जर केल्यार खबर विंगडी जाल्यार एक म्हणती एक साक्षेप करावा मृत्युंजयाचा जप, तेणे गुणे सर्व संकल्प सिद्धी ते पावते. आमगे संकल्पच केलो की व्यवहारांत सगळं मेळका, ताजे खातीर हांवें जिवंत राबका. अरे कोणें कायम जिवंत राब बनात देवा, कोणें राबू शकनात कायम जिवंत, कळ्ळें? कळ्ळें म्हळ्यार हो संवसार आसा आनी मायेचो देह आसा, तो पडचोच आसा. उत्पत्ती स्थिती लय ही ताजी व्याख्याच आसा. एक म्हणती बटू भैरव तेणे पाविजे वैभव, एक म्हणती झोटिंग सर्व पूर्वी तसे, एक म्हणती काळी कंकाळी, तांगेल्या काळांत तसं सगळें आशिल्लें. एक म्हणती भद्रकाळी, एक म्हणती उच्चिष्ट चांडाळी साहे करावी, म्हळ्यार तिगल मदत घेवंका. ती तोंडांत कल की भाकरी तुकडो दवर न्हू, सगळें भविश्य सांगता काय बा. आमी तसले कले वाट्टे वचना ती, पण तसली आसता ती, तर तशी केन्नाय कोर न्हय. एक म्हणती विघ्नहर, एक म्हणती भोळा शंकर, एक म्हणती सत्वर पावे भगवती, देवी बेगी पावता. शंकर भोळो आसा तो बेगी पावता, विघ्नहरता गणपती तो विघ्नहरण करता. एक म्हणती मल्हारी, मगल देव मल्हारी, सत्वराची सौभाग्य करी. एक म्हणती महाबरी भक्ती व्यंकटेशाची, कितलं देव तितले भक्ती. एक म्हणती पूर्व ठेवा, एक म्हणती प्रयत्न करावा, एक म्हणती भार घालावा देवाची वरी श्रीराम. एक म्हणती देव कैचा, हो खल कर्मा देव अंतची पाहतो भल्यांचा. भले भले कितले बरी मनुष्य, तांकां कितलें दुःख येता ती कल करतस तो देव नुसते पळयता राबता. एक म्हणती हा युगाचा युगधर्म, एक आश्चर्य मानिती, एक विस्मयो करीती, एक कंटाळो म्हणती काय होईल ते पाहावे. ऐसे प्रापंचिक जन लक्षणे सांगता गहन, परंतु काही एक चिन्ह अल्पमात्र बोलिले. अशी मस्त नमुन्यान उलयतात लोक, आणि जेन्ना ते उलयतात न्ही दे अशी मुखार तांगेले पॉयंट हाडटात, सो कॉन्फिडंट दे आर ते जातलेंची म्हणून. आनी आयकतलो चकीत जाता, इतले फॉर्मली कशें सांगू शकता ती म्हणून. जाल्यार ज्ञानी लोक कल करता ती ते आतां पळोवया. आता असो हा स्वभाव ज्ञात्यांचा कैसा अनुभव, तोही सांगिजेल सर्व सावध ऐका. ज्ञातेकल म्हणटा ती ज्ञानी लोक जे साधक असती, साधना मार्गाचेर असती, त्या कल म्हणटा ती. एक म्हणती करावी भक्ती, श्री हरी देईल सद्गती. एक म्हणती ब्रह्मप्राप्ती कर्मेची होय, कर्मयोगाने ब्रह्मप्राप्ती जाता. एक म्हणती भोग सुटेना, जन्म मरण हे तुटेना. एक म्हणती उर्मी नाना त्या अज्ञानाच्या श्रीराम. एक म्हणती सर्व ब्रह्म तेथे कैचे क्रियाकर्म. एक म्हणती उर्मी नाना अज्ञानाच्या श्रीराम. एक म्हणती सर्व ब्रह्म तेथे कैचे क्रियाकर्म. अकल काम कल्ल्याक सगळं जर ब्रह्माचे सह तेथे कैचे क्रियाकर्म. एक म्हणती हा अधर्म बोलोची नये, क्रियाकर्म सोडणे बा, अधर्म कोर नये, म्हळ्यार कर्मकांड थोडी करकाची. कोणें गेल्ले ताका क्रियाकर्म करका, आनी कसले क्रिया हे सगळे आमगेले जे मुंज करची, लग्न करची, हें पुरे क्रियाकर्म करका तिची. एक म्हणती सर्व नासे, उरले तेच ब्रह्म असे. एक म्हणती ऐसे नसे समाधान, सर्व ब्रह्म केवळ ब्रह्म. दोन्ही पूर्व पक्षाचे भ्रम, अनुभवाचे वेगळे वर्म म्हणती एक. अनुभव विंगड येता. सर्व ब्रह्म केवळ ब्रह्म,
दोन्ही पूर्व पक्षाचे भ्रम. पूर्व पक्ष खंयचे आता हांगा दिल्या पूर्व पक्ष म्हळ्यार कल्ल्याण. हे सगळे दृश्याचो नाश जावन वर्त तें ब्रह्म. हां अशेच्याने समाधान जायना जाल्यार हो समाधानाचो मार्ग न्हय. एकलो म्हणटा सर्व ब्रह्म केवल ब्रह्म. हे दोन्ही पूर्व पक्षांत भ्रम. अनुभवाचे रहस्य ते विंगड असता. अनुभव विंगड असता म्हणत राबता ती. जाल्यार ज्या मनशाक ब्रह्मज्ञान जाता की ताका बरोबर कळटा कडेर हे कोणें कल्लें बडबड तांचेर कसलो फरक पडना. पण कोण योग्य मार्गार मुखार वता आसत की तांकां ते जरूर मदत करतात. एक म्हणती हे न घडे अनिर्वाच्य वस्तू घडे जे बोलता मौन पडे वेदशास्त्राचे. तव श्रोता अनुवादला म्हणे निश्चय कोणी केला. सिद्धांत मते अनुभवाला उरी कैशी. अनुभव देही वेगळा आले हे पूर्वीच बोलिले. आता काही एक केले न वचे की. एक मिनिट. एक साक्षत्वे वर्तती साक्षी वेगळाची म्हणती. आपण द्रष्टा पैसी स्थिती स्वानुभवाची. हा म्हणता हांव सगळेच द्रष्टस. साक्षी भावांत सगळ्यो अवस्था 3 अवस्था पळयतच जाल्यार हे साक्षी भावात सुद्दां हां तूं एक जावंका ही स्वानुभवाची. दृश्यापासून दृष्टा वेगळा ऐसी अलिप्तपणाची कळा. आपण साक्षत्वे निराळा स्वानुभवे. अलिप्त वर्त साक्षी म्हणा कल्ले तांतू एक बरें आसता. आमी जागृतीन तूं हांतू आमी तांत एक जावन वता ती म्हळ्यार नाटकांत आमी भाग घेतिल्लो आसता. आनी साक्षी म्हणा कल्ले श्रोता द्रष्टा प्रेक्षक. तो प्रेक्षक जावन नुस्तें शांत मनान कल घडतस तें पळयत आसता. तावळ तो अलिप्त आसता न्हय. आपण साक्षत्वे निराळा स्वानुभवे. सकळ पदार्थ जाणता तो पदार्थाहून परता. सगळे पळयलें हांवें जागृतींतले कल एक्शन तो सिनेमा कल चल्ले हांव पळयलें. हांवय कल करता असत हें हांव जर साक्षी भावान केलें व्यवहारा पुरतें तें आवश्यकच म्हूण केलें. पण तें म्हळ्यार हांव न्हय ताबडतोब आमी साक्षी भावान तेवका हें जागृतींतलें सोप्पन आसत अशी समजून जर आमी केल्लें तरी आमकां तें हक्क येना. कळ्ळें. तशी दृश्यापासून द्रष्टा वेगळा ऐसी अलिप्तपणाची कळा. आपण साक्षत्वे निराळा स्वानुभवे. सकळ पदार्थ जाणता तो पदार्थाहून परता. देही असोनी अलिप्तता सहजची आली. देहांतच तो जाल्यार तो जर मनाक साक्षी भावाने मन साक्षी भावान दवरून तुर्या अवस्थेन दवरून शून्य अवस्थेन दवरून तो जर इतर अशी द्वैत पळयत आसता दृश्य पळयता इवन जागृतीन तूं कोण कशें वागता हांव कशें वागता तें आवश्यकच म्हूण हांव तशें वागता हें जर पळयलें न्ही तरी मस्त बरें जाता. जाल्यार तांतूं तो जो पळयतलो आसता तो आनी जें पळयता दृश्य तें विंगड आसता. तें एक जायना. देही असोनी अलिप्तता सहजची आली. एक ऐसे स्वानुभवे म्हणती साक्षत्वे वर्तावे. दृश्य असोनी वेगळे व्हावे द्रष्टेपणे. दृश्य थंयच आसता जाल्यार आमी साक्षी जावका आमी नुस्तें द्रश्ट जावका. एक म्हणती नाही भेद वस्तू ठाईची अभेद तेथे खंयचा मतिमंद द्रष्टा आणिला. दुसऱ्याक ते पसंद जायना पण हे सगळेच शाब्दीक आसत. तांकां अनुभव येनी. गुरून सांगल्या वस्तू ठाईची अभेद तेथे खंयचा मतिमंद द्रष्टा आणिला. पण तांकां कळना की हे एक मध्य स्टेशन आसत द्रश्ट जावचें. साक्षी भाव तुर्यावस्था ओलांडच्या तुर्यावस्थेंत येवंक नवें पयलें आमी
तें येवंका म्हळ्यार मात्र तें ओलांडचें. आतां पुणे क्रॉस करून तुमकां मुखार रस्त्यार लागता, हां, तो पुणे क्रॉस करका न्हय, पुण्यातून ट्रॅवल करका न्हय तुमकां. हांव पुण्यात वचची ना म्हळ्यार तशें कशें जाता, तर जायना. तेमिती साक्षी अवस्था ही आवश्यकच पहिले. तर हेवे फटी अवघी साखरची स्वभावे तेथे कडूकाय निवडावे, द्रष्टा कैचा स्वानुभवे अवघेची ब्रह्म. हे कोणाक ब्रह्माचे अनुभव आयला न्ही तांणी म्हळ्यार ठीक आसा. जाल्यार सादे साधक सुद्दां साधन करतना ते खंय की शिरकता ती कले म्हळ्यार तांकां खंयच्यातूय मागीर विश्वास बसना. म्हळ्यार हे द्रश्ट कल्याक जावंका सगळे समर्थ तरी म्हणटा ती पुरे वस्तू ठाईची अभेद तेथे खंयचा मतिमंद द्रष्टा आणिला. हां, तरी ते म्हणटा ती तुम्ही तांणी सांगल्या अरे तूंच आत्म हें म्हणजे विश्वास आनी श्रद्ध दवरी तूं तत्काळ मोक्षा पावतलो हें सांगिल्लेच. जाल्यार ती श्रद्ध बैसूक आमगेर मनाची अवस्था कशी जावंका. हां, आमी सगळे एकदम पाविल्ले ना ती अजुनी. हां, मुख्य म्हळ्यार कल्लें तांणी सांगलें तुका कसलें बंधन ना, तूं मुक्तच आसा म्हूण सांगलें, तरी ते आमकां तें हें जायना. कल खातीर जायना. तशी कले म्हळ्यार एकेकल्यांक अशी मस्त वर्स अशी बांदून दवरल्या, एक कैद्याक अशी बांदून अशी दवरल्या आनी कड्डेर ताका बंधन सोडयलें, तरी कल जाता ताका हात पांय हालोवचे याना ती. मागीर ताका उंटागल काणी आसा काय म्हणना, मनशांक सुद्दां तशें जाता. एक मागशी हात करून समजा तूं एक बैसून रावलें किंवा थाप असो बैसून रावलें, एक काळ अशें येता आमगेले गुडघे कामच करना ती. वी कांट वॉक, वी कांट स्टँड अप. कोणें आमकां बांदून घालेलें ना जाल्यार उबरोवंक शक्य जायना, तोल वता तशी. हां, तशी जाता. म्हळ्यार जरी सांगलें तूं मुक्तच आसा म्हणटकीर नित्याच व्यायाम करपा लागता. तावळ ते सांदे अशी चलता ती, तावळ चमकुंच्या जाता, तावळ गुडघे त्रास दिना ती. हां, देहाची सुद्दां काळजी घेवंक लागता, मनाची सुद्दां काळजी घेवंक लागता. मनाक तरी कायम ICUंत दवरका म्हळ्यार केन्ना तें बिथरतलें म्हूण सांगूं जायना. आमी सायकीक म्हणटात म्हळ्यार मनाचे रोग मनाक जाता ती. हां, आनी ताका तरी ICUंत मन केन्ना बिथरतलें कल्पन सुद्दां येना आमकां. आनी इतलें बिथरता तें की बाप रे, सांगून सोय ना तशी. तर तांणी सांगल्या हें द्रश्टा खंयचा स्वानुभवे अवघेची ब्रह्म अशें थोडे लोक म्हणटा ती. तरीके आमकां तें द्रश्ट जावंका पयलें, साक्षी भावान पयलीं येवंका. कोणें कळना मागीर एकदम तितलें पूर्व पुण्यान तितलें हें आसता की तांकां कसलोय रोग आसना. मन म्हळ्यार शुद्ध मन, चिक्के सुद्दां पोल्युटेड ना. जाल्यार आमगेलें कंडिशन मायंड आसा. तें कंडिशन जालें पयलेंच कसलें बरोवन दवरल्या आमी, मनाचेर कोरून दवरल्या संस्कार. ते पयलीं काडका ती, कुसंस्कार पयलीं काडका ती. तावळ आमी साक्षी अवस्थेंत येतली. अगूर म्हळ्यार ती साक्षी अवस्था पार करना पण परब्रह्मांत वचका. तेमी ती समर्थान सांगिल्लें ताजेर विश्वास आसा. तर तांणी हेंवूय सांगिल्लें की कोणाक हें जमना की तूं मोकळो आसा म्हळ की तूं मोकळो जाला, हें कोणाक जमना की तांणी सतत साधन करता. श्रवण निरूपण आयकूंका, नामस्मरण सतत करता, आत्मनिवेदन करता, अर्पण करता, कलकल केलें तें अहंत लागू दिव न्हय. ICUंत दवरून स्वविश्लेशण नित्य रात्री आज कल्लें घडलें. म्हाका खंय मगल मनाक त्रास जालो की कल्लें साद्या गोश्टींत आमकां त्रास जाता. कळ्ळें, आमी करता ती म्हण दिसता, आमकां कोणें एनकरेज करना ती अशें सुद्दां दिसता. तें खरें आसना. तरी प्रपंच परब्रह्म अभेद भेदवादी मानिती भेद. हांगा एक साधक सांगता प्रपंच आनी परब्रह्म हें अभेद आसा ती. भेदवादी मानिती भेद परी हा आत्मा स्वानंद आकारला. हां, उदाहरणय दिल्यां तांणी. विघुरले तूप थिजले तैसे निर्गुणाची गुणा आले, तेथे काय वेगळे केले द्रष्टेपणान येऊन कल केले. एक करगले तूप गॅसार दवरून कुंतळ्यार घालून म्हणून करगयलें, पातळ केलें. एक घट्टी आशिल्लें, अशी दवरल्यार घट्टी जाता. म्हणून द्रष्टा आनी दृश्य अवघा एकची जगदीश. द्रष्टेपणाचे सायास कासयासी ते कल खातीर कोरका. ब्रह्मची आकारले सर्व ऐसा एकांचा अनुभव, ऐसे हे दोन्ही स्वभाव निरोपिले. त्यामुळे अशी उलयतली असता ती, तशी उलयतली असता ती.
जाल्यार आमकां खंयचे सुटेबल आसा की आमी आमी खंयचे स्टॉपार चडचे, आमगेले मनाची अवस्था खंयची आसा तें पळोवन आमी त्या प्रमाणे मत घेवंक ज्ञानांगेल सुद्दां म्हळ्यार साक्षी आमी आसत ऑलरेडी तरी ठीक आसा, तरी पटकन आमी पावतात. पण ना ती आमी जर शिरकून पडटात वी गेट एन्टेंगल. ते सिनेम चालू असत, नाटक चालू असत, मदेंचे प्रेक्षक उठाव न्हू धांवन वचून तांच्यान तूच जावन बसलो हांवय येता म्हूण नाटक खेळूंक. तशी आमगेली अवस्था जाता आनी सगळेची पुराय फ्लॉप वता त्या नाटकाची. ब्रह्मची आकारले सर्व ऐसा एकांचा अनुभव, ऐसे हे दोन्ही स्वभाव निरोपिले. अवघा आत्मा आकारला आपण भिन्न कैसा उरला ते खरेच. दुसरा अनुभव बोलिला ऐसी आपण. ऐक तिसरा अनुभव, प्रपंच सारून या सर्व काही नाही तोच देव ऐसे म्हणती. ज्ञानी लोकल म्हणटा ती नेती नेती हो प्रपंच खर नाही, हें खर नाही, तें खर नाही, सगळे बाजू करून जे वर्ता तो देव, तो परमात्मा, तो परब्रह्म अशी. ठीक असत, पण कॅन यू प्रपंच सारच्या जातवे, बाजूक सारूक जातवे जायना. दृश्य अवघे वेगळे केले तो ज्ञानी म्हणतात. ज्ञानमार्ग हो दृश्य अवघे वेगळे केले केवळ अदृश्यची उरले, तेची ब्रह्म अनुभविले म्हणती एक श्रीराम. परी ते ब्रह्म म्हणू नये उपायासारिखा अपाय, शून्यत्वास ब्रह्म काय म्हणू येईल. म्हळ्यार आमी थंय फसतात. आमकां दिसता इतलें आमगेल्या मनान कसले विचार ना ती. आतां हांव द्रश्ट सुद्दां ना, शांत आसा, तरी हांव ब्रह्मांतूच अशें केलें अशें आमकां दिसता. जाल्यार हांगा सावध करतात समर्थ की ही झिरो पोजिशन मध्ये येता. नेगेटिविटींतल्यान येवन तुमी झिरोर पयली येता ती कड्डेर पॉझिटिविटींतल्यान वचका ब्रह्माचे अनुभव घेवच्याक. त्यामी ती मध्य अशी भ्रम जाता की आमी शून्यत्वांत आयली, आमकां कसले नमन्याचे विचार येना ती. नाम सुद्दां सतत आपोआप चालू आसता आमगेलें, आमकां घेवंक लागना आनी आनंद जाता, बरें दिसता. ताजें वर्णन करूं जायना, बरें दिसता. जाल्यार बरें आमकां दिसता हें आमकां कळटा म्हळ्यार आमकां अजुनी ब्रह्मागल अनुभव येयली. आमी जेन्ना एकच जातात तावळी मुंगळो गोड खावचे वचूंलो गोडच जालो, तो मुंगळो व्हरलो वर न्ही, वर न्ही. शून्यत्वास ब्रह्म काय म्हणू येईल, दृश्य अवघे ओलांडिले अदृश्य शून्यत्वी पडिले, ब्रह्म म्हणून मुरडले तेतून मागारे. शून्यत्व आयलें म्हण की आमकां दिसलें ब्रह्माचो अनुभव मेळ्ळो म्हणून आमी परत साधनाच बंद केली, जाल्लें आमगेलें इप्सीत साध्य जालें म्हणून. तेमी ती साधन केन्नाय सोडूं सिद्ध पुरुष सुद्दां साधन करता करता. सांगता एक म्हणटा आमी लग्नान जेवन आयली, भरपेट जेवन आयली, ह्या पडन म्हणटा यो रात्री जेवण नाका गो, तूं विशय काड नाका. रात्री 9 घंटे 10 घंटे जायना पडे परत गुरु गुरु जावचे लागले. कल्लेस गो, कल केलेलो आसा म्हणून विचारता. दादले लोक सुद्दां ह्यो तूं नांव काडनाका गो म्हणून, रात्री कल करूं म्हणून विचारल्यार तूं नांव काडनाका, आयते वेळा करूं जातवे जायना. तशी हें साधनेचें साधन सतत चालू दवरका. समर्थान एक कडेन सांगलें की तुमकां एक पंता रांदप जालें म्हण की पोट भरलें जेवलीं की सगळे कले आयदन सुद्दां कले विकून काडटात वे, उडोवन सोडटात वे, सामान पुरें ना, कल्ल्याक परत ती लागतली. तशी आमकां साधना परत परत मनाक न्ही आमगेल्या व्यवहार आसता म्हणसर आमगेलो देह आसता म्हणसरी मन आसता आनी मनाक ग्रॅविटेशनल फोर्स लागता. ते घसरता, चिक्की कली जाली की पटकन घसरता. तशी जावं नये म्हणून ताका साधनेचो टेक दिवपाची लागता. सिद्ध पुरुष सुद्दां साधन दोन खातीर करतात. एक म्हळ्यार तांकां आवडटा साधना, साधनेंतूच आसतात ते साधकच आसतात. सिद्ध जालें म्हणून आमी कले व्हड जाले अहंत तांकां आसना. आनी दुसरें म्हळ्यार कोण शिकोवंका जानांक साधक कशें साधन कशें करता ताचे खातीर सुद्दां ते स्वता साधन करून शिकयतात. आमगे स्वामीजी इतलें तांकां गरज आसा खरें म्हळ्यार, पण ते नेटान करतात, नम्रत आसता. साधक हो नम्र आसता, कायम नम्रत आसता म्हळे खातीर तांकां सिद्ध पुरुशाक केन्ना शिंग फुटना ती. पण व्यवहारांत आयली साधन सोड दिली की ताका अहंकारा शिंग फुटता ती आनी कडेन गेलो तो. तशी जावं नये म्हणून साधन करता. इकडे दृश्य तिकडे देव, मध्ये शून्यत्वाचा ठाव, तयास प्राणी मंद बुद्धीस्तव ब्रह्म म्हणे.
रायास नाही ओळखले. राया दरबारा वचूक वता ती कोणकी एक हो सरदार किंवा सेवक राबला बरे कपडे घालून हाक दिसले तोची राय म्हण. हां, रायास नाही ओळखिले सेवकास रावसे कल्पिले परी ते अवघे व्यर्थ गेले राजा देखता. राय पळीन आपण कळले तैसे शून्यत्व कल्पिले ब्रह्म पुढे देखता परब्रह्म. शून्यत्वाचा अवघा भ्रम तुटून गेला परी हा सूक्ष्म आडताळा वारी विवेके वेगळा जैसे दुग्ध घेऊन जळा राजहंस सांडी. तर कलकोरका आधी दृश्य सोडिले. आता स्टेप्स सांगल्यात साधकान कलकोरका आधी दृश्य सोडिले मग शून्यत्व ओलांडले. दृश्य सोडची कशी आम्ही द्रष्ट जाऊन सगळे साक्षी भावान पळूनच्या शिकचे कड्डेरी त्या शून्यावस्थेत आम्ही येतात मग शून्यत्व ओलांडले. मूळ माये परते देखिले परब्रह्म. हां, मूळ माया थंय थंय वचुले आणि ताजे पेल्ल्याने परब्रह्म असतात पेलदिकाने परब्रह्म. वेगळेपणे पाहणे घडे तेणे वृत्ती शून्यत्वी पडे पोटी संदेह पवाडे शून्यत्वाचा. हां, शून्यत्वाच मग मेळ की ना अशी भिन्नपणे अनुभविले तयास शून्य ऐसे बोल. शून्य आणि परब्रह्माचा अनुभवांत फरक केलो त्यांनी क्लिअर सांगल्या की आमका भिन्नपणान अनुभव आयलो म्हणून आम्ही सांगू शकतात. जो परब्रह्मात विलीन जाता तो केन्नाय म्हणना की आपण ज्ञान असं आपण सिद्ध पुरुष नो. तोंडांतल्यान तो म्हणू काय शकना कारण तो स्वताच परब्रह्म असता. ताका सगळं कळतं असतं पण ताका कल्ले म्हण का म्हण दिसना कले सांग का म्हण दिसना. भिन्नपणे अनुभव येयले. म्हाका हाजो अनुभव आयलो म्हाका शून्यत्व मेळ्ळें हांव साक्षी भावांत आयला मगल तुर्यावस्थी मगल मनाची अवस्था जाल्या हें ज्या हक दिसता पळय तो परब्रह्माला तर विंगड आसा कमी तो सांगू शकता. तयास शून्य ऐसे बोलले वस्तू लक्षिता अभिन्न झाले पाहिजे आधी. वस्तू आपणाची होणे ऐसे वस्तूचे पाहणे निश्चयसी भिन्नपणे शून्यत्व लाभे. आम्हीच वस्तू जाऊ का हेंच वस्तूच पाहणे. हां, तर निश्चयसी भिन्नपणे शून्यत्व लाभे. या कारणे शून्य काही परब्रह्म होणार नाही वस्तुरूप होऊन पाही स्वानुभवे श्रीराम. या कारणे शून्य म्हळ्यार परब्रह्म नाही कल्या म्हळ्यार शून्यत्वाच अनुभव सांगच्या जाता. हांव अनुभव घेतलो हें म्हाका कळटा. हां, हांगा हांव अनुभव घेतलो हें कळनासुलें ते वस्तूच आमी जातात स्वानुभव. आपण वस्तू सिद्धचे आहे मन मी ऐसे कल्पू नये साधू सांगती उपाय तूच आत्मा. मन मी ऐसे नाथिले संती नाही निरोपिले मानावे कोणाच्या बोले मन मी ऐसे. हां, मन हांव अशें केन्नाय आसं नाशिल्लें संतांनी सांगनी तरी मागीर तूं कल्ला मन हांव हांव म्हणटा त्यामुळे ती संत वचनी ठेविता भाव तोच शुद्ध स्वानुभव. मनाचा तैसाच स्वभाव आपण वस्तू. तर आमकां अजुनी तो अनुभव येयनी नवे ह्यो सर आमी वी हॅव टू बिकम वी ओनली हॅव टू चेंज. हां, आमी म्हणटा ती की कलें साक्षी हें कल म्हणटात ताका वन हॅज लायफ इज नथींग बट एडजस्टमेंट. हू हॅज टू एडजस्ट. आम्ही पहिले एडजस्ट जावं का आणि आम्ही स्वताक सुधारका आम्ही स्वताक चेंज करका फॉर टू रिजन्स की आम्ही दुसऱ्यांक चेंज करू शकनात तें. आणि आम्ही चेंज केलें जावं का की आमकां आनंदा प्रत वच्चें आमकां आनंद यात्रेचो अनुभव घेवचो आसा. ताजे खातीर आमी वी हॅव टू चेंज अवर सेल्फ टील वी बिकम अनचेंजेबल. म्हाका एक सेंटान सांगिल्लें टील वी बिकम अनचेंजेबल. शैला हो तुलाच ॲडजस्ट व्हायला लागेल प्रत्येक ठिकाणी तुलाच ॲडजस्ट व्हायला लागेल टिल यू बिकम अनचेंजेबल. ज्याचा घ्यावा अनुभव तोच आपण निरावेव आपुला घेती अनुभव विश्वजन. लोभी धन साधू गेले तव ते लोभी धनची झाले. समजा लोभी मनुष्यच धन मेळोवच्या भायर पडलो आणि तागल रूपांतर धनची जालें मग ते भाग्यपुरुषी भोगिले सावकाश. तैसे देहबुद्धी सोडिता साधकास झाले तत्वता अनुभवाची मुख्य वार्ता ते हे ऐसी. अनुभव म्हळ्यार हो आपण वस्तू मुळी एक ऐसा ज्ञात्याचा विवेक. येथून ज्ञान दशक संपूर्ण झाला. हे सगळं दशक आपतानी ज्ञान दशक दिल्या म्हळ्यार पैल धोरण कशी आत्मज्ञान निरोपिले यथामतीने बोलिले न्यून पूर्ण क्षमा केले पाहिजे श्रोते. त्यांनी क्षम मागले आमगेली तुमगेल कोणाला मन दुखयलं असलेली पण हो व्यवहार आणि हाजे क्लियर त्यांनी सांगल्या कशी करका पहिले दृश्य सोडका
कडे शून्यांत येतात शून्य वस्तू सुद्धा ओलांडका जोपर्यंत कले आम्ही अनुभव म्हणून सांगू शकतात तो अनुभव आसना आम्ही आमगेलो अनुभव जो सांगू शकतात तो आमगेलो परब्रह्माच अनुभव आसना ज्या हाक परब्रह्माच अनुभव येता तो परब्रह्म स्वरूप जाता तो फक्त सांगन आसतना हसतच सगळ्यांक मदत करता सुट्टा उर्वार कमी बंधना आणि तागल वेळ येईल की देह अशी लुडकता आणि पडता तशी इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे शून्यत्व निरसन नाम समास दशम हांग हो दशकय कंप्लीट जाला. श्री राम जय राम जय जय रघुवीर समर्थ. आज हांगा एक दशक कंप्लीट जालो. महत्वाचं दशक आशिल्लो ज्ञान दशक. ताजे चिंतन मनन तुमतले जर दासबोध असल्यार ताजे चिंतन मनन करात परत परत हे समर्थान सांगिल्ले ऑडियोज आयकयात. दॅट वील हेल्प अस माय सेल्फ ऑल्सो. हांवें आयकूंक हांव आयकता हां म्हणूची तांणी सांगिल्लें कळटा आनी आय कॅन टॉक. नाजाल्यार तें साध्य जायनाशिल्लें. कळ्ळें मागीर इतले कडेन पाठ करूंक कोणाकय जायना. समर्थ करून घेतात पण आमकां आकलन थोडेपणी जावंक न्ही. ताचे खातीर लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे हां अशें करपा लागता. आनी शहाणे करून सोडावे अवघेजनक. थोडे जे कल मेळटा ज्ञानदान करका कोणाकय हान तूं आयक रे बाबा म्हणून आग्रहाने आपोवंका आमंत्रण दिवन कळ्ळें मागीर तांगेलें बरें जावंक अशें आमकां दिसता हां. तरी हांगा आमी वाणीक विश्राम दिवया आनी हें किर्तन पुष्प म्हणा हें विवेचन पुष्प समर्थांगेलें आनी श्री रामा चरणांत आमी सगळ्यांनी मेळून दवरया आनी तांगेली प्रार्थनाच म्हणया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी आता दीस कसले कठीण जावन बसल्या. कसले रेड टॅपिजम सगळे कडे चिरमिरी आणि हें तें सगळें चल्ल्या लाच खावची हां. कठीण त्यावरी कठीण जाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.